नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो. कारवारा काळी न्हंयतले बोट दुर्घटनेत बुडिल्ल्याचो आंकडो तेका 35 गेल्या तातूंत फोंडे प्रभुनगरांतली गीता तळेकार भयणी बरोबर गेल्ली जात्रेक मंगळारा काडल्यो आनीक 5 बॉडी, 3 बेपत्ता. केंद्रांत काँग्रेस आयल्यार 6 म्हयन्या भितर मायनिंगाचो विशय तडीक. बाबू कवळेकाराचे हायकमांडाचे खुस्तार उतर. गिरीश म्हणटा सरकाराक मायनिंग सुरू करपाची इत्साच ना. गोंय सरकाराक पीएमओतल्यान मायनिंगा विशीं पत्र आयलां काय विचारल्यार बीजेपीच्या आमदार खासदारांच्या कानार केस. वेल्यान पत्र आयलां जाल्यार खंय काँग्रेसीनच कॉपी दाखोवची. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो ट्रस्ट करपा विशीं ड्राफ्ट सरकारान दिलो हायकोर्टाक. मायनिंग बाधित वाठारांतल्या लोकांक फुकट उदक दिवंक मेळचें ना, सरकारान केलें स्पश्ट. शिरोडकाराचो राजकीय फुडार बीजेपी हायकमांडाच्या हातांत. सुभाषान गाडये सयत सोडलें ईडीसीचे चेअरमॅन पद. एके वटेन मोगो, दुसरे वटेन बीजेपी बंडखोराचें संकट. सुदीन म्हणटा मोगो म्हणटा तेंच जातलें. आनी 2018-19 सिजनांत वास्कोचे यश फट्टेक मेळ्ळें पेजाद येस. कॅप्टनशिपय मेळिल्ल्यान भारताच्या उदेंत्या स्टाराक उर्बा. कारवाला लागसार काळी न्हंयत सोमारा जाल्ले बोट दुर्घटनेत बुडिल्ल्याचो आंकडो 35 तेंकता. फोंडे प्रभुनगरांतली 50 वर्सांची गीता तळेकार बुडली. ती भयण आनी भावोजी बरोबर कुरुमगडावेल्या जुंव्यार नरसिंह देवस्थानाचे जात्रेक वताली. सोमारा 9 8 जाणांच्यो बॉडी मेळिल्ल्यो, तातूंत 1 बॉडी गीताची. मंगळारा आनीक 5 बॉडी मेळ्ळ्यो. लोक म्हणटा अजून 3 बेपत्ता आसात. म्हणजे बुडिल्ल्याचो आंकडो 26 न्ही, 35. कारवार लागसार काळी न्हंयत व्हडे परतून 26 जाण बुडले म्हूण सोमारची खबर. नौदळान सोमारा 17 जाणांक साल्वार केल्ले. सोमारा 8 बॉडी मेळिल्ल्यो. एकलो बेपत्ता म्हणून नौदळ सांगताले. मात मंगळारा आनीक 5 बॉडी मेळ्ळ्यो. थंयचो लोक सांगता ते कोतान आनीक 3 बेपत्ता आसात. म्हणजे 26 बुडिल्लो. हो सोमारचो आंकडो सारको न्ही. लोक सांगता ते कोतान व्हड्यात 35 जाण आशिल्ले. 13 बॉडी मेळ्ळ्यात. 17 जाणांक साल्वार केल्यात. 4 दादले, 3 बायलो आनी एका भुरग्याची बॉडी सोमारा मेळिल्ली. मंगळारा 5 मेळ्ळ्या, तातूंत 2 दादले, 2 भुरगे आनी 1 बायलेची बॉडी आसा. फोंडेच्या प्रभुनगरांतले गीता तळेकाराची बॉडी मेळ्ळ्या. कारवारचे लोक म्हणटा जात्रेक यो वच करतल्या लोकांक खंय सेफ्टीची वेवस्था आसना. काळी न्हंय आनी दर्याच्या संगमार बोट परतली. आज जात्रेक इतले लोक येता की म्हटल्यार आज हे जात्रा खूब भायले लोक येतात आनी ट्युरिजम प्लेसीस जाल्ले निमतान लोक खूब येयल्ल्यान हे सेफ्टी खातीर आमकां कोस्टल गार्डाची बंदोबस्त जावंक आशिल्ले. आज अशें जालें की म्हटल्यार बोट बुडले नंतर कोस्टल गार्डाची एंट्री मारले. तेच्यान कितें म्हटल्यार लोक मेले हे आमचें दुख्ख दिसता आसा आनी अशें घडूनच आशिल्लें. आनी हे कितें म्हटल्यार हेजे बॉडी बी आतां आनी सोदता आसात ना. एक टोटल प्रशासन जबाबदार दिसता तुमकां. हय प्रशासन म्हळ्यार जबाबदार म्हळ्यार आतां एक जात्रा जाल्या म्हळ्यार आमचे अंडर म्हळ्यार पुलीस डिपार्टमेंट अंडर आनी जिल्ला अंडर राबता. खंयचे जात्रा म्हळ्यार जात्रा ते कितें फेसिलिटीज जाय ते दिवपाक जाय. ते कित्याक म्हळ्यार आतां म्हळ्यार आज एक बारीक अशी ते बोट वयता, फिशरीज बोट वयता जाल्यार ते कोस्टल गार्ड चेकींग करता. आज इतले बोट वयता की म्हळ्यार आज म्हणजे म्हाका ते 3 ते 4 5 हजार लोक गेलात दर्शना खातीर. कुरुमगड कारवार हांगा काल सोमारा जी होडी दुर्घटना जाल्ली हितून भितर काल 8 प्रेतां दर्या मेळिल्लीं आनी आज मंगळारा 5 प्रेतां मेळ्ळा. हितून भितर 2 भुरगीं, 2 दादले आनी 1 बायल आशिल्ली. एकंदरीत प्रकरण प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाक लागून जाला असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा. तशेंच आनीक 3 जाण बेपत्ता आसा अशें इन्फॉर्मेशन आसा आनी तांचो शोध चालू आसा. प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकर. केंद्रांत काँग्रेस आयल्यार 6 म्हयने भितर मायनिंग इश्यू तडीक लायतली. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराचे काँग्रेस हायकमांडाचे खुस्तार उतर. बहुजन समाज 4 पयशे जोडटा ते पळोवन नज जाल्ल्यान बीजेपीन मायनिंग बंद उडयलें म्हणून प्रदेशाध्यक्ष गिरीशाचो आरोप. सरकाराक मायनिंग सुरू करपाची इत्साच ना. आचारसंहितेचे निमित्त करून इश्यू हुमकळत दवरपाचो खंय प्लान. अधिवेशनाचे फाटभुंयेर मंगळारा काँग्रेसीची CLP जाली. जावं ते मागीर युनियन मिनिस्टर जावं ते तेंचे खासदार जावं ते गोंयचे मिनिस्टर जावं तेंचे स्टँड जर पळयत
जाल्यार तांकां ह्या लोकसभा इलेक्शन पर्यंत खेळीत दवरपा जाय. तांकां सोल्युशन हाडपाक नाका. आमचे काँग्रेस जर येयली जाल्यार आमी दिल्ली सुद्दां गेल्ली तेन्नाय उलोवन दाखयल्लें आसा. थंयच एड्रेस करतना की ही प्रायोरिटी आसतली 6 म्हयन्या भितर हो आमी दसात लायतलो प्रश्न आसा तो. 6 म्हयन्या भितर इतलेसो लागची ना, पूण 6 म्हयन्या भितर आमी हाजेर हें करतले. कित्याक हें पळय हें आहा ती काळाची गरज म्हणटाची. तुम्हीच सांगले परत आम्ही पार्लमेंटाक ऍक्ट अमेंड करतात म्हणून. तुम्हीच सांगले तुम्ही ऑर्डिनन्स हाडटा म्हणून. तुम्हीच सांगत गेले हे सगळे आपण सोल्युशन करून करता म्हणून. आणि आता तुम्ही ते परत ज्युडिशियल म्हणटा पंतप्रधान. म्हणजे तुम्ही कसली फटिंगपणां आणि कसली फकाणां तुम्ही लोकांच्या गरीब जनतेचेर करतात. हे लोक तुमकां कशें माफ करतले आमकां कळना. गोंयच्या लोकांक पुरेपूर जाणां की बहुजन समाजातले लोक जे मायनिंगा परस थोडे थोडे पयशे त्यांच्या बोल्सांत वयताले हे कोणान हे जालें कोणा दुखलें. आनी कोणें मायनिंग बंद केली आनी कोणें मोठ्या हड्ड्यार मुखार काडून सांगलें की मायनिंग आपल्या गोंयांत बंद केली. हे नॅशनल हेजे प्लॅटफॉर्माचेर उलयता आसतना गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान एक्सेप्ट केला की गोंयची मायनिंग आपली बंद केल्या. सो 2012 साकून गोंयची मायनिंग बंद करपाचो जो धाड आसा तो मनोहर पर्रीकरान घेतलेलो आसा, BJPन घेतलेलो आसा. कारण तांकां कोणूच बारीक मनीस वयर सरलेलो नाका. त्या बारीक मनशाचो जो वेवसाय आसा तो ह्या लोकांनी काबार केला, बारीक लोकांक काबार केल्यात आणि त्यांचो उद्देश तांकां दिसता ते सफल जाल्या. सो तांकां लोकांक कन्विन्स करपाचें कांयच गरज ना, लोकांक खबर आसा. गिरीश उलयता ते पळयल्यार काँग्रेस आणि BJPचे उमेदवार इंटरलिंक. वेंचणूक जाहीर जावन BJPन उमेदवार जाहीर केले उपरांतूच खंय काँग्रेस आपले जाहीर करतली. नाव दे आर डिलेईंग द बाय इलेक्शन्स. दोन्ही कडली बाय इलेक्शन डिले करतात कारण तांकां कळ्ळां की दोन्ही कडेन BJPची सिटां जी आसा ती हरतात. ते अजून कॅन्डिडेट त्यांचे फायनलायज करपाक सोदना. सो एज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू डिक्लेअर द कॅन्डिडेट्स. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेट्स ऑफ द इलेक्शन्स. वी डोंट नो वेदर बाय इलेक्शन्स एंड जनरल पार्लमेंट इलेक्शन विल गो टुगेदर. सो आमी शिता फुडें मीठ कित्याक खावया, आमी पळोवया न्ही. आनी त्या दोगांकूय तांकां तिकेट दितलो काय म्हणून दुबाव आसा. ट्युरिझम पॉलिसीचेर खंय सरकार घाई करता. अनेक आर्टिस्ट मागून घेतले. कित्याक जे इतली वर्सां जेन्ना ट्युरिझम पॉलिसी जाता ते 8-10 दीस लेट जाली म्हणून हरकत ना, पूण जात ती सारकी जावपा जाय. हांगा तरी म्हणजे जाली घाई गडबडी भितर आनी त्याचो फायदो जर गोंयकारांक जायना, गोंयच्या राज्याक जायना, गोंयच्या लोकांक जायना जाल्यार ते घाई गडबडीन करून फायदो ना. आनी आयज आमकां स्टेक होल्डर्स आयकले कडून तेंच दिश्टी पडलें की हे करतात खरें, पूण आमी जे सजेशन दिल्ली ती खंय तरी आमकां कन्सिडर केलेंच ना. विधानसभा अधिवेशनाची स्ट्रॅटर्जी थारावंक अधिवेशनाचे आदले दिसा 28 जानेराक आनीक एक खासा CLP बसका घेवपाचें मंगळारा CLPत थारलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. गोंय सरकाराक केंद्र सरकार वा PMOतल्यान मायनिंगा विशीं पत्र बी आयलां काय म्हणटा ताची कांयच खबर ना म्हणून BJPचे आमदार खासदार कानार केंस काडटात. वेल्यान अशें कितें आयलां जाल्यार दावो करतले काँग्रेसीन कॉपी दाखोवची म्हणून आमदार काब्राल आनी खासदार सावयकाराची मिडियाक जाप. व्हिडिओ कॉन्फरन्साक प्रधानमंत्री मोदीन स्वता मायनिंगाचो विशय काडलो म्हणून दोगूय वेल्यान सातीस्वेत. केंद्रीय खण मंत्रालय आनी PMOतल्यान राज्य सरकाराक 2 पत्रां आयल्या म्हूण काँग्रेसीन जाहीर केल्ले. केंद्रान गोंय सरकाराक जाय जाल्यार मायनिंगाचो इश्यू परत सुप्रीम कोर्टात व्हरपाचो सल्लो दिला अशें त्या पत्रांत म्हणलां म्हूण काँग्रेसीचो दावो. मात BJPचे आमदार खासदारांचे राज्याक खंय कांयच खबर ना. म्हाका खऱ्यांनी खबर ना. आसल्यार म्हाका दाखोवचें. रिकमेंड करता कोर्टान वयचें म्हणून. हांवें पळोवना, स्वता पळोवना. मेबी येयले जातले, मेबी ना येयले जातले, पूण हांवें स्वता पळोवना, म्हाका सांगूंक शकना. म्हाका जर कॉपी दाखयली तेणी काँग्रेसीन कोणाक दाखयलेली म्हाका दाखयचें. ना, काँग्रेसीन लेटर आसा, काँग्रेसीन दाखोवचें. काँग्रेसीन अशी कितलीशीं लेटरां आसा दिसता की खूब ते लोकांक दाखोवपाक सोदता दाखोवचें तांणी खंयचे आसात तेंचे कडेन. येयल्या तशी कितें लेटरां म्हज्या नॉलेजाक तरी खबर ना, म्हाका तरी खबर ना. आतां कितें ते मोदी सरकार करतलो म्हूण सगळे वाट पळयतात. सो ताका सगळे खबर आसा. सो दे मस्ट बी मेकिंग सम एफर्ट इन ब्रिंगींग. कितें तरी जाल्यार गरीब लोकांचे गोंयचे जनतेचेर अन्याय जाल्लो आहा ताका सोल्युशन आमी काडटा, तेणें काडटा, आमी काडना. ओके, आमी फक्त वाट पळोवपाची आतां काडटा. ना ना ना, फॉलोअप जातलेंच ना. तेजे तोंडांतल्यान पयर स्टेजीचेर कार्यकर्ते 5000 कार्यकर्ते फुडें हो विशय तेणें मांडलो, आमी मांडली पयलीं. म्हणजे ताका खबर आसा आनी न्यायीक सोल्युशन म्हणल्यार थ्रू द कोर्ट हाडपाक जाय. सो इट इज देअर बिजनस टू डू इट, नॉट द स्टेट गव्हर्मेंट.
आमी फक्त ताका बरोवंक शकता. सो आतां उरला ते तेणी करपाक जाय. बिकॉज इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट. कन्करंट दिसता जाता आमी वगीर रावचे ना, आमी फॉलोअप करतलेच. की हो इश्यू सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाक लागून जाल्ले आशिल्ल्या कारणान हातूंतल्यान सोल्युशन काडटा आसतना ते जुडिशियल माध्यमांतल्यान काडप जाल्यार ते काडपा खातीरचे कशा पद्दतीन काडप आनी तेजे खातीरचे डिस्कशन जे आसा ते लिगल एक्सपर्ट्स आनी बाकी सगळ्यां कडेन स्टेक होल्डर जे आसात तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन तेजे संबंदांतले काडपाच्या संबंदांतले प्रयत्न जे आसा ते चालू आसात. 11 म्हयने जाले मायनींग थंयचे थंयच घट. मात मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्साक स्वता जावन विशय काडलो म्हूण बीजेपी वाले तितल्यारूच धादोशी. नरेंद्र सावयकर आमच्या एमपीक सांगलेलें की प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेजेर उलोवपाक जाय म्हणून म्हाका. तो म्हणलो ताका पयलींच क्वेश्चन घालपाक लायलो. हांवें म्हणलें हांव उलयतलो उबो रावन फुडले फुडें. पूण आमी उलोवची न्ही, आमी विचार आसली पयलीं. प्रायम मिनिस्टर पयलो शब्द काडलो पयलो पर्रीकर साहेबाचो आनी दुसरो शब्द काडलो की म्हाका खबर आसा मायनिंगाचेर आनी नायकाचेर आमी डिपेंड करून ताका चेंज करपाचो प्रयत्न करता म्हणून. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट 2018चे नेम करपा विशीं ड्राफ्ट गोंय सरकारान हायकोर्टाक दिलो. एनजीओ गोवा फाउंडेशनाक ह्या ड्राफ्ट नेमाचेर बाजू मांडूंक कोर्टान मेकळीक दिल्या. फुकट मेळिल्ल्या उदकाचे नासाडीची शक्यताय मतींत धरून मायनिंग बादीत वाठारांतल्या फामिलीक फुकट उदका पुरवण करप शक्य ना अशें सरकारान हायकोर्टाक स्पश्ट केलां. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे ट्रस्ट करिनासतना मायनिंग कंपन्यां कडच्यान फंड एकठांय केल्ल्यान सरकाराचेर हायकोर्टात बडी पडली. कोर्टान फंडाचे ताबेदार ऑफिसरांचेर आर्थीक निर्णय घेवंक वा त्या पयशांचे वेव्हार करूंक निर्बंध घाले. फंडाचो ट्रस्ट नाशिल्ल्यान ताका कायदेशीर मान्यताय ना. बडी पडल्या उपरांत आतां सरकारान गोवा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट 2018 नेमांचो ड्राफ्ट केला. याचिकादार गोवा फाउंडेशनाक ह्या ट्रस्टा विशीं तांची बाजू मांडपाक कोर्टान मेकळीक दिल्या. मायनिंग बादीत लोकांची पिवपा आनी शिंपणावळीच्या उदकाची गरज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा वरवीं भागूं येता काय म्हूण कोर्टा मुखार विशय आयिल्लो. सरकार म्हणटा फुकट उदक दिवप शक्य ना, फुकट उदक दिल्यार कसलोच दरबान उरचो ना. ताचेर आतां उदक मर्यादीत प्रमाणांत वा सबसिडीच्या दरान दिव येता काय ताचोय विचार चल्ला. कोर्टान केस 23 जानेराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सुभाष शिरोडकाराचो राजकीय फुडार बीजेपी हायकमांडाच्या हातांत. युती पक्ष मोगो आनी बीजेपीचे माजी आमदार बंडखोराचें शिरोड्या बीजेपी मुखार संकट. मतदारांक वेळ दिवंक कॉर्नर बसका आनी संपर्काक वेळ मेळचो म्हूण एडीसीचो राजिनामो दिला म्हूण सुभाष उलोवन दाखयता. 8-10 दिसांत खंय बाय इलेक्शन जाहीर. सुदीन म्हणटा पोटवेंचणूक लडोवपाचो निर्णय मोगोच्या केंद्रीय समितीचो तो चालीक लागतलोच. सुभाषाच्या ईडीसी राजीनाम्याची खबर आयतारा प्रुडंटान दिल्ली. सोमारा सुभाषान कबुली दिली. एके वाटेन शिरोड्या मोगोचो दीपक ढवळीकार पोटवेंचणुकेच्या तयारेक लागला. दुसरे वाटेन सुभाषान ईडीसीचो राजीनामो दिलो. गाडी सोडली. आतां शिरोडकार उलयता ती भाशा आनी ताची बॉडी लँग्वेज पळयल्यार टेन्शन स्पश्ट दिसता. मोगो आनी बीजेपीच्या बंडखोरांचें कितें करपाचें तें खंय ताणें बीजेपी हायकमांडाचेर सोडलां. मुख्य कारण अशें आसा की थोड्या दिसां भितर इलेक्शन डिक्लेअर जातलें आनी इलेक्शन डिक्लेअर जावं किंवा न जावं 8 दिसां भितर 15 दिसां भितर तर मतदारसंघा भितर भोंवपाक जाय किंवा चड वेळ दिवपाक जाय. कोपरा बैठका वगैरे सगळं सुरू करूंक जाय. त्यामुळे हांवें ईडीसीचो राजीनामो दिल्लो आसा. कारण ईडीसीचो अधिकार दवरलो कंटिन्यू दवरलो जर जायत जाल्यार म्हाका कमीत कमी 3 दीस तरी थंय वचचें पडटलें. सोमार म्हण बुधवार म्हण वचून बसचें पडटलें आनी दिसभर थंय वगडाचो पडटलो. आनी ताका लागून हांवें ईडीसीचो राजीनामो दिल्लो आसा. कारण थंय वायस चॅरमॅन आसात संतोष किंकरे म्हणून. ते बरे भशेन तो बरीबार मुखार सांबाळूंक शकतले. एमजी पार्टीन आपलो सीट हांगा दीपक ढवळीकर रावपाक ताचो तुमकां कितें दिसता? हो विशय म्हजे पासून आनीक श्रेष्ठी पर्यंत सगळ्यांक खबर आसा. श्रेष्ठी ताजेर विचार करतात आनीक जे कितें नेसेसरी डिसिजन घेवपाक जाय तें डिसिजन ते घेतलें. सो इवन महादेव नायक जे आसा ते आसा आनी दीपक ढवळीकर आनी तुमी. हय. सो तुमी मातशे अपसेट आसा काय ह्या हाजी पयलीं तशी ट्रायंगुलर फायट जाल्ली फाटल्या वेळार. एमजीचोय जवळ जवळ कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका 5000 सुमार मतां पडिल्लीं. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट हांव आशिल्लो आनीक बीजेपीचो महादेव नायक आशिल्लो. त्यामुळे ट्रायंगल फायट ही आशिल्लीच.
आतां तशी परत जाली म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना तशें पूण तरी पळोवया कारण एलायन्स पार्टनर जाल्ले कारणान हो विशय श्रेष्ठी कडेन आसा श्रेष्ठी हाताळटात तो विशय बरे सो पद्दतीन अजून पर्यंत डिसिजन काय जावना अजून जावना. सुदीन म्हणटा पोटवेंचणुकेचो निर्णय मोगोचे केंद्रीय समितीचो तो चालीक लागतलोच. आनीक म्हणटा ते MGP मॅनेजमेंट डिसायड केला की दोन्ही सिटां लढोवपाच्यो सो तेजेर तुमचें कितें No comments. The decision taken by MGP committee will be implemented. इट इज बायडींग ऑन So, EDCचो राजीनामो दितना सुभाषान दिल्लें हें कारण काँग्रेसीक मात पटना. पूण जेन्ना तो काँग्रेसींतल्यान राजिनामा दिल्लो त्याने सांगलेलें की आपणाक म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सीचो विकास आनी पोजिशन सो तो चॅरमॅनशीप घेवपाक आमदारकीचो राजिनामा दिता आनी कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर परत आपूण राजिनामा दिता आमदारकी ही कोण बिलीव करपाक शकना ही फकाणां जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2018-19 सिजनात वास्कोचे यश फट्टेक संवसारीक स्क्वॉश सर्किटांत पेजाद नामना मेळ्ळ्या. ते शिवाय भारताची कॅप्टनशीपय मेळ्ळ्या. हो ज्युनियर स्टार आतां आनीक उंचेल्या पावड्यार वचपाची सपनां पळयता. हें सगळें गोंया खातीर करूनय सरकार कांयच आदार करिना म्हूण यशाचो बापूय दिलीप फट्टे बेजारला. Obviously 2018 it's been a very great year for me, starting with the World Juniors which was held in India this year. I got to captain the Indian team, the Indian under-19 team, and we finished in the top 10 and I was the youngest captain over there, so that was a big honor for me, representing India at the World Junior Championship as a captain. Then I won the Indian Junior Open for a record of 4th time, this time under 19. And also my last tournament for the season was the Asian Junior Team Championship, which I just returned from today. I returned from Pattaya, Thailand, and it was obviously a very good event. We won the silver medal. Obviously I'm very very thankful to Go Sports Foundation for selecting me as one of their athletes in the program of Stars of Tomorrow, where they have selected 13 top athletes from different sports, and I am very privileged to be one of them. And I'm already started getting guidance from Rahul Dravid, Gopi Chand, Abhinav Bindra, John Gloucester, Gaurav, and many other sports personalities. They have it is playing a very crucial role in my life, as they are giving me nutrition, physiotherapy support. Then they have provided me with a nutritionist, which was lacking in my profile, and I feel this is going to play a very important role. And I've already started feeling the changes in my game, and now I can play even freely. not at all. For last 10 years, Yash is traveling abroad. He's playing for the country. Last 2 years he's playing World Juniors. This year he's playing for the Asian Juniors. But as far as government is concerned, not a single rupee. In fact, they have to last school games 3 years back. They were supposed to pay me 5,300, and that also I have not taken, because they made me to dance from Vasco to Panjim. That's it. I don't expect anything. Now I have to spend, and I have to take care of my child. And I will request all the parents, if at all you want to bring your children, don't expect anything from the government. And if you depend on the government, nothing is going to happen. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.